IIT सांगेरूच जातली हे आता निश्चित जाला। मळेवाडो रिवणच्या नियोजित जाग्याक केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान मान्यताय दिल्या। सांग्यार येवपी IIT प्रकल्पाक शेतकारांनी विरोध केल्लो मजगती सरकारान सांग्यारूच IIT जातली म्हणून स्पष्ट केलेले आसा। निमणे कडेन ह्या प्रकल्पाक केंद्राची मान्यताय मेळिल्ल्यान IITचो मार्ग मेकळो जाला। सांग्यावेलो IIT हो एक वेगळो विषय, ज्या विशयाक लागून गेली 2 वर्सां हांव स्ट्रगल करतालो। अनेक कडेन खूबशे जाणांनी वेरियस एलिगेशन्स केली, ताजेर बंदी हाडपाची आनी खूब मारामारी, प्रोटेस्ट, आंदोलनां ही जाली। शेवटाक म्हाका खुशी आसा की IIT सांगेच्या भागान भितर वता आनी IIT जाता ती म्हज्या एन्सेस्ट्रल घरा पासून 2 किलोमिटरांचेर जाता। म्हज्या गांवांत भितर IIT येता हो एक म्हाका खूब आनंदाचो क्षण आनी हांव लोकांक कन्विन्स करपाक शकलो। अजून चॅलेंजीस सोंपले ना, पण वी आर कॅपेबल इनफ टू हँडल ऑल दी चॅलेंजीस। इफ देर वर नो चॅलेंजीस इट वूड हॅव गॉन समवेअर एल्स। when there are challenges and we are ready to face the challenges to see the light of opportunities. सो आमी त्या पॉझिटिव्ह वे घेतात। हांव मान्य आमच्या मुख्यमंत्री हांचो खूब खूब आभारी आसा IIT खातीर। तांणी लगातार म्हाका एक प्रोत्साहीत केलें, तांणी फाटल्यान म्हजे खंबीरपणान रावलो। कितले आरोप जाले, आंदोलनां जालीं, प्रोटेस्ट जाले, तांणी सांगलें की सुभाष फळदेसाय तूं हें करपाक शकता, जिद्दीन मुखार वच। आनी त्यामुळे आज IITची लँड मंजूर जाल्ली आसा। फुडलें कार्य निश्चितपणान आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री आनी आमचे मंत्रिमंडळ करतले। देव बरें करूं।